नमस्कार. आईच्या या खाशेल्या इंटरव्ह्यूत तुमकां येवकार. आमचे बरोबर आसा सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ आणि हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जातकीर ही तांची पयली मुलाखत. म्हाका दिसता की तांकां तुमी हॉस्पिटलाच्या बेडाचेर पळयल्ले, CCU भितर पळयल्ले आनी थंयच्यान ते आतां येवन मातशे बसल्यात आनी तांकां न्हिदपा सुद्दां टायम दिनासतना आमी तांची मुलाखत घेतात. हें मातशी क्रूर दिसत, पण म्हाका दिसता की लोकां मेरेन तांकां कितें दिसता हें पावप सामकें गरजेचें, गोंयकारां मेरेन पावप गरजेचें. सर, स्वागत तुमचें. सगळ्यांत पयली गजाल, प्रकृती कशी आसा सद्या? प्रकृती आसा, बरी आसा. अजून बेड रेस्ट घेवपाक सांगला आनी कांय टेस्ट करपाक सांगल्यात, ज्यो टेस्ट GMCत अवेलेबल ना. त्यो टेस्ट म्हाका आयदर मुंबय किंवा बेंगलोर वचून करच्यो पडटल्यो. पूण हांवें म्हळें 2 दीस क्रिसमसाचो बोवाळ आसा, तो थंड जावनी मागीर हांव वता म्हणून. सो ताणी 10 दिसा भितर कर म्हणल्या, पण बाकी टोटल एक्चुली उलोवपाची बदली केल्या. तरी आसतना तुमी उलयतात, हें खूब बरी गजाल. एक गजाल तुमची विरोधकां कडच्यान हांव सरळ विचारता, कारण प्रत्येकाची हें आसा, विरोधकांचो एक प्रचार चालू आसा की विष्णू वाघ सिंपथी घेवपा खातीर GMCक वचून न्हिदलो आनी पयले दीस जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना तो बरो फिरतालो पुलीस स्टेशनाचेर बी येवन, तुगेले सारके पुलिसाक सगळी गजाली सांगतालो. दुसरे दीस अकस्मात विष्णू कशें कितें जालें की तो हॉस्पिटलांत वचून न्हिदलो? काय हो सिंपथी खातीर केल्लो स्टंट? पण म्हाका सिंपथी घेवपाक असले स्टंट करपाची गरज ना. ऑन द कॉन्ट्ररी म्हणजे सुद्दां अशें की हांव हेल्थाची सुद्दां पर्वा करिनासतना हांव लोकांच्या मदीं भोंवत आसता. जे दिसा हो इन्सिडंट जालो, हल्लेखोर पळय, 3 मिनटांनी थंय पुलिसांची रॉबर्ट जीप पावली, बरोबर 3च मिनटांनी. मागीर हांवें सांगलें तांकां तुमी इन्फॉर्म करात आनी 2 जीपी आयल्यो. म्हाका वचा म्हणपाक जीपीन बस, हांवें ना म्हणून सांगलें. हांव म्हज्या मित्राची स्कुटरीर बसून पुलीस स्टेशनार आयलो. तो म्हाकाय एक्चुली म्हाका कितें जालें हें खबर नाशिल्लें. हांव उलयलो, सगळें सांगलें. जेन्ना फक्त म्हाका आजिलोच धाडलो हें करपाक, तेन्ना सुद्दां हांवें म्हणलें की नाका, म्हाका हेल्थ चॅक करपाची गरज ना, कित्याक म्हजेर मोटी बिटी पडल्या, पण म्हाका स्वताक हें लागूं ना अशें म्हाका दिसतालें. कांय ना म्हळें, हांव वता घरा. ना तो म्हणपाक कस्टमर येयले आमकां करूंकूच जाय. हांव गेलो थंय. थंय वतना जी बाबडी डॉक्टर आशिल्ली ती म्हजो BP चॅक केलो आनी तिचे दोळे वरचे जाले. ती म्हणली, सर, यू आर रनिंग व्हेरी हाय BP. हांव जालें ओके, तूं म्हळें म्हाका चॅक कर. तरी हांव वता म्हणलें घरा. मागीर आय विल गो होम एंड टेक रेस्ट. नो, इट इज बियॉन्ड रेस्ट म्हणपाक लागली. यू हॅव टू बी एडमिटेड, अदरवायज एनीथींग कॅन हॅपन टू यू. कळ्ळें न्ही? तरी हांव हें करतालो की हांव वचना, आय एम नॉट गेटींग एडमिटेड, आय एम गोईंग होम, आय विल जस्ट गो होम एंड स्लीप म्हणून. ते म्हणलें आय कांट टेक दीस. वन्स युअर BP इतलो शूटअप जाला, 250 जाला, तेणें ताबडतोब म्हाका लेसिक्स इंजेक्शन मारलें, एक टिटेनसचें इंजेक्शन मारलें, एंड देन आय वॉज सेंट टू GMC. GMCन जेन्ना हांव गेलो, म्हजो BP जो सिस्टोलीक आसा तो 230चेर आशिल्लो. म्हाका दिसना की जगांतलो खंयचोच मनीस 230 BP आसतना म्हणजे दोतोर ताका अलाव करतले भायर भोंवपाक. देन आय वॉज स्ट्रेट अवे एडमिटेड. ते स्टंट करपाची गरज जे कोण पळय म्हणटात म्हजे विरोधक, तांणी GMCच्या रिकॉर्डांतल्यान म्हजो BP कसो फ्लक्च्युएट जाता तें पळोवचें. हो आफ्टर थॉट न्ही, की इन्सिडंट जालो तेन्ना त्या प्रभावांतल्यान भायर सरतकीर मागीर चल ह्या इन्सिडंटाचो राजकीय फायदो घेवया म्हणून जाल्लो आफ्टर थॉट न्ही हो विष्णूचो? कित्याक राजकीय फायदो घेतलो हांव? म्हजेर व्हडलो प्राणघातक जाला. मेल्लो जाल्यार खंय उरतलो आशिल्लो राजकीय फायदो घेवपाक? BJP काल तांच्या जस्ट अ फ्रॅक्शन भारतीय जनता पक्षाच्या महिला मोर्चान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतला आनी तांणी सांगलें की हल्लो गाडयेचेर जाल्लो, विष्णूचेर न्ही. न्ही, म्हाका तांकां एक सजेशन करन दिसता, खास करून कुंदा चोडणकर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंताची मिसेस, तिचें फर्स्ट नांव म्हाका खबर ना. आय डोंट नो वेदर दे आर एडवोकेट्स ऑर नॉट. म्हाका एक तांकां रिक्वेस्ट करपाची आहा की म्हजेर जे कोण हल्लेखोर आसा न्ही तांचें वकीलपत्र तांणी घेवचें आनी कोर्टान तांणी तांचे वटीन आदवोगाद म्हणून उबे रावचें. द वे दे आर टॉकिंग, द वे दे आर डिफेंडींग देम, आनी ज्या पद्दतीन पळय ती सांगतात. आतां काल हांवें आयकलें डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या बायलेक उलयतना, ताणें कशें वळखलें हल्लेखोराक? ते तर ते एके वटेन म्हणलां की काडटोपी घालून नाशिल्ले, दुसरे दीस तो म्हणटा आपणें वळखलें आनी नांवां दिलीं म्हणटा. हें वाच म्हणून सांगता का आरोप? म्हजें पळय जें हें आसा न्ही, कंप्लेन जी आसा ही काळजीपुर्वक वाच म्हणून सांग. सम ऑफ देम वेर वेअरिंग मंकी कॅप्स म्हणलां, हेड मास्क देअर फेसीस. सम ऑफ देम हाजो अर्थ कितें आसा?
की कांय जाणांक तरी हांव वळखता बरं इतली वर्सां हांव वावुरता सामाजीक इमिजिएटली यू अलेज्ड किरण कांदोळकर ऑफ हॅव्हिंग कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट इन दीस अटॅक. इतली दिसां उपरांत 4 दिसां उपरांत अजून तुका ते किरणानच केलेशें दिसता. यू आर फर्म ऑन इट. हें सांगचे पयलीं म्हाका इतलेंच सांगपाक दूख दिसता की हांव एक आमदार, हांव एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी. एसेंब्लीन सुद्दां म्हजो रिकॉर्ड आसा की कांयच्या कांय हांव केन्नाच उलयना. एसेंब्लीन सुद्दां हांव उलोवपाक तोंड उगडटां तेन्ना आनी हांव कितेंय जेन्ना उलयतां तेन्ना हातान आदार असले शिवाय किंवा ठोस म्हाका सांगपाचें कितें असले शिवाय हांव उलयना. खंयच्या दिशेचेर बेठात उडून मदींच बोवाळ घालप आनी कितें तरी काडप इशू किंवा कोण दुसरे कोण इशू काडटा तांकां विरोध करप हें म्हज्या हातून कितें वायटपण तुजें आनी किरणाचें? कितें तुमी 4 दीस 5 दीस पयलीं सामके बरोबर एका पक्षाचे आमदार म्हूण भोंवताले. अकस्मात एका रातया भितर अशें कितें जालें की कोणी तरी तुजेर येवन प्राणघातक हल्लो केलो? अजुनूय आमी एकाच पक्षाचे आमदार आसा. सो कितें वायटपण तें म्हाकाच समजना. आनी ताजें जर आनी कोणा कडेन वायटपण आसत जाल्यार ताजें रिफ्लेक्शन म्हजेर कित्याक येवचें हें म्हाका समजना. इज इट किरण कांदोळकर ऑर इज इट बीजेपी? वॉट इज युअर ओपिनियन? तूं म्हजी कंप्लेन वाच, देन यू वील अंडरस्टँड कंप्लेनान हांवें कितें म्हळां तें. कोणाक म्हणटा? तुमचो बीजेपीचो हात आसा? हांव नेवर सेड हांवें पळय कोणाचो हात आसा काय ना. हांवें कंप्लेन लॉन्च केल्या म्हजेर हल्लो जालो नंतर ताबडतोब ती म्हजेर हल्लो जालो तेन्ना हल्लेखोराची भाशा कितें आसा ती हांवें म्हज्या कानान आयकल्या. तांणी म्हाका कितें म्हणलां तें हांवें म्हज्या कानान आयकलां. म्हाका तांणी कसल्या प्रकारच्यो गाळयो मारल्यात त्यो हांवें म्हज्या कानान आयकल्या. आनी हें सगळें आयकतक जी एक मेंटल लिंक लावपाक शकता हांव की हे हल्लेखोर कोणाचे तें म्हाका कळटा. मोर ओवर ह्या हल्लेखोरां मदले जे कोण आशिल्ले जे मोठ्या मोठ्यान उलयताले आनी हें करताले कळ्ळें न्ही, तांच्या आवाजा सकट चेहऱ्या सकट हांव तांकां वळखतां. कित्याक जेन्ना फाटीं टिकेट दिवपाचो प्रश्न जाल्लो तेन्ना म्हजेर हल्लो करप्यांचे मदले जे कोण आसले तांकां ते एक व्हडलो क्रावड आसलो बायलांचो आनी दादल्यांचो. तांकां घेवन हांवूच गेल्लो एसेंब्लीन मनोहर पर्रीकरा मेरेन की किरण कांदोळकराक टिकेट दिया. बीजेपी म्हणटा की ते आमचे कार्यकर्ते न्ही, ते बीजेपीचे कार्यकर्ते काय न्ही, तूं वळखता म्हणटा. पार्टी जर कितें सांगता आसत म्हाका ताचेर कांयच उलोवपाचें ना. तुजें मत कितें? बिकॉज तूं वळखता म्हणटा न्ही. हांवें सांगलो न्ही ते सगळे किरण कांदोळकराचे कार्यकर्ते म्हणलो हांवें. 2 बाजू आहात, एक किरण कांदोळकराचे कार्यकर्ते आनी एक भाजपाचे कार्यकर्ते. ह्यो 2 वेगवेगळी बाजू जेन्ना आमी गोंयची पॉलिटिक्स पळयता तेन्ना फाल्यां थोडे विष्णू वाघाचे कार्यकर्ते आसतले, नेसेसरिली बीजेपीचे कार्यकर्ते आसचिना. ते विष्णू वता थंय वतले. थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन भाजपाचे कोण मंडळ पदाधिकारी कोण आहा ते म्हाका खबर ना. म्हणजे कोणाक खंयचो पोस्ट आसा आनी कितें तो. सो आय कांट से एक्झॅक्टली न्ही. फाल्यां तो कार्यकर्तो म्हणटा कितें तरी एक आसूं जाय, पोस्ट कितें तरी आसूं जाय. ही शूड बी सम ब्लॉक लेवल वर्कर जावं कोण तरी आसूं जाय. हाव वूड आय नो दॅट तें म्हाका खबर ना. पण ते आमदाराचे सपोर्टर इतलें म्हाका खबर आहा. पक्षाचो हातूंत भितर कितें हात आसूंक शकता? बिकॉज यू हॅव टेकन एंटी पार्टी स्टँड कन्सिस्टंटली ऑन सर्टन पॉलिसी डिसिजन्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट. टू करेक्ट यू, Vishnu Wagh has never taken anti-party stand on any issue. Vishnu Wagh has taken pro-people stand on every issue. दोनातूय फरक. The implication is anti-party. जर पार्टीन लोकांच्या विरोधान कितें स्टँड घेतलो जाल्यार विष्णू वाघान लोकांच्या फॉर उलयला. हय. दॅट डजंट मीन आय एम एंटी पार्टी. ते पार्टीक परवडना न्ही. राजकारणा भितर ते परवडना. पार्टीक परवडना पार्टीचो प्रश्न. हांव आमदार आनी लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून आयला. लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून हांव जेन्ना आयलां तेन्ना लोकांच्या बाजून जर हांव उलयता आसत म्हाका ताच्या बद्दल कोण हो स्टँड जो तुवें घेतला शकना कारण हो म्हाजो पयलींच्यान स्वभाव. हो स्टँड तुवें जर घेतला त्या स्टँडाचो ह्या हल्ल्या भितर कितें हात आसपाक शकता? आसूं शकता. कांय दीस पयलींच हांव मयेच्या हाका वचून तांकां पाठिंबो दिवन आयिल्लो. मयेच्या हाका तें सरकाराक एम्बेरेसिंग जाल्लें. बाकीच्या प्रश्नाचेर सातत्यान हांव उलयतां. पक्षाच्या कांय वरिश्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगलां की तुका वॉर्निंग दिल्ली त्या फंक्शनाक वचनाका म्हण, तरी आसतना तूं आपली बुदवंतपणान गेलो म्हण. पक्षाचे वरिश्ठ पदाधिकारी म्हाका वॉर्निंग दिवपी कोण? ताणें सांगिल्लें वॉर्निंग दिवपाचो पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांक कितें रायट आहा? पूण ताणें दिल्ली कितें वचनाका म्हण सांगिल्लें. तो प्रश्न गैर लागू. समज त्या सांगिल्लें प्रश्नाचेर मागीर येवया. समज तांणी सांगिल्लें पूण म्हाका सांगपी कोण ते? कल्चरल अमूक कल्चरल फंक्शनाक वचूं नाका हें सांगपी ते कोण?
हांव म्हजो पयलींच्यान एक स्वभाव आसा, हांव सामको स्पश्ट आहा. म्हज्या साहित्यान, संस्कृतींत आनी कलेंत हांव केन्नाच राजकारण हाडिना. म्हज्या राजकारणान हांव ह्यो बाकीच्यो गोश्टी घुसळना. बोथ आर डिफरंट. आय प्ले देम डिफरंटली. हांव राजीव गांधी कला मंदिराचो चेअरमन आशिल्लो तेन्ना भाजपाच्या युवा मोर्चान एक चित्र प्रदर्शन काडिल्लें. प्रताप सिंग राणेन तांकां अकाडेमीची आर्ट गॅलरी न्हयकारिल्ली, दिना म्हूण सांगलें. हांवें तांकां फोंड्या तेन्ना दिल्ली, दो आय वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ काँग्रेस तेन्ना सुद्दां. सो हांव राजकारणा कडेन हांव केन्ना भेदाभेद करिना. ह्या इन्सिडंटा उपरांत पक्षा कडच्यान सपोर्ट मेळ्ळा और एका आमदाराक जितलो अपेक्षीत आसता तितलो तरी मेळ्ळा? कांयच मेळूना. म्हाका जो पक्षा कडच्यान सपोर्ट अपेक्षीत आशिल्लो की आपल्याच आमदाराचेर हल्लो जाला, आतां ते समज म्हणटा दुसऱ्यांनी केला, तर समजा दुसऱ्यांनीय केला, ताजें इन्व्हेस्टिगेशन जावं जाय काय नाका? आमदाराची गाडी इतली बॅडली फोडल्या आनी फक्त फुडल्यान कोण येता रावन नशिबान जर हांव वाचलां, ताजी चवकशी तरी जावं जाय काय नाका? सरकारान कोणाक अटक तरी करपा जाय काय नाका? एकट्याक केल्या. राव सांगता, जो परिसर सगळो आसा पिरणाचो, रेवड्याचो, नादोड्याचो, कोलवाचो हो ल्हान परिसर आहा. हांगा जर छानबीन मारत, सगळी चाळण मारत, गुन्हेगार सापडना, कोण सांगता सापडना म्हणून? गुन्हेगार सापडना, बार्रांनी, हॉटेलांनी अशें वचून चवकशी केले, सादे विचारतली, सीआयडी धाडले, कितें केलां पुलिसांनी सांग. पार्टीन ही चवकशी बेगीन जावची म्हणून कसली मागणी केल्या सांग. हो सगळो म्हाका एकाकी उडोवपाचो प्रयत्न जाला, पण हांव ताका भिना. गव्हर्मेंट मुद्दम जावन चवकशी स्पीडअप करना काय गव्हर्मेंटाक ही चवकशी मुखार व्हरपाचीच ना? गव्हर्मेंट अशें गव्हर्मेंट म्हणूं नाका आमी म्हणया होम डिपार्टमेंट म्हणया. बरें, मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट म्हणया. मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंटाक जर तांच्या मनात आसत जाल्यार कितले फास्ट एक्ट करपाक शकता हें आमी पळयलां तरुण तेजपाल केसीन. FIR सुद्दां लॉन्च जायनासतना पुलीस सो मोठो कॉग्निजन्स घेवन दिल्ली वचून ताका धरून हाडटात. when FIR is not being lodged at all, and when something has been heard or read on the Facebook, इतले आमचे एफिशियंट पुलीस आहा, कार्यक्षम. आनी थंय हांव जेन्ना पुलीस स्टेशन पावलो, एका आमदाराचेर हल्लो जाला. फॉरगेट दॅट ही इज रुलींग पार्टी MLA, पूण एक आमदार, लोकांचो आमदार, रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पब्लीक, थंय फक्त एक PI म्हजें स्टेटमेंट घेता, थंय कोण SDPO येना, थंय SP नॉर्थ येना, पोलिसांचो एकूय वरिश्ठ अधिकारी थंय तक्रार नोंद करपाच्या वेळार येना. दीस इज एक्सपेक्टेड. म्हाका तातूंत विशेश कांय दिसना. कित्याक लागून घडये सरकाराची परिस्थिती अशी जाली आसत की तूंय त्याच पक्षाचो, तूं ज्या आमदाराचे आरोप करता तो आमदारूय त्याच पक्षाचो, होम डिपार्टमेंटान करप कितें? एक मुख्यमंत्र्याची अडचण जाल्ली आसूं येता. होम डिपार्टमेंटाक कोण खंयच्या पार्टीचो हें लागना, लागू शकता? राजकारणाक लागता न्ही. होम डिपार्टमेंटाक लागता. अल्टिमेटली होम मिनिस्टर हो राजकारणी न्ही. पुलिसेचें काम कितें? अल्टिमेटली होम मिनिस्टर राजकारणी. पुलिसेचें काम इज टू डिलिव्हर जस्टीस. पुलिसांनी लोकांक न्याय दिवपाक जाय. आमदार सोडून दी, सर्वसामान्य मनीस सुद्दां आयलो ताका न्याय पयलीं दिवपाक जाय. राजकीय दबावाक लागून पोलीस तपास सारको करनात अशें हांव आतां कशें म्हणूं? कित्याक करना तर ते? म्हाका खबर ना. पुलिसांक तुमी विचारपाक जाय. बट यू आर नॉट हॅपी विथ हांव पुलिसांक कसो विचारतलो? आय एम जस्ट वेटिंग, वॉचिंग. बाबा पुलीस कोणाक धरता काय कितें, कोणाक एकट्याक तांणी धरलो म्हणून तोय बीन हॉस्पिटलान गेलो, सो दे कॅनॉट रिकॉर्ड हीज स्टेटमेंट. ताजो रिमांड सोंपसर तो हॉस्पिटलान रावतलो. आतां हांव भायर सुटलां म्हणजे बाकीचे बेलाक वतले. हे खूब नाटकां जावपाचें हाजे फुडें. कितें दिसता? यू आर नॉट हॅपी विथ द इन्व्हेस्टिगेशन? I don't want to say anything. Let people judge how the investigation is going on. एक गजाल तुमी जेन्ना सांगलें की जेन्ना आपल्याचे हल्लो जालो, was there any indication that they wanted to kill you? Because I'm asking this very specifically कारण तुमची कंप्लेनी भितर अटेम्प्ट टू मर्डर आसा. हो विष्णू वाघ पक्षाच्या कांय धोरणा आड उलयता किंवा सरकाराच्या कांय निर्णया आड उलयता म्हणून धमकावपाचो प्रयत्न काय मारपाचो प्रयत्न? ताणी सांगलें न्ही, तूं भायर ओडटालें न्ही म्हाका. हांव वाटवलो फक्त गाडयेंतल्यान भायर सरून हांव म्हणून.